येवकार हांव समीप नार्वेकार सुरवेक आयच्यो हेडलायन्स। पालिकेन परवानगी न्हयकारले उपरांत विडी जाली सेव मादय सेव गोवाची सभा। साहित्य कला तियात्र समाज पर्यावरण अशा सगळ्या मळावयल्या मानस्थांनी लायले हजेरी। गोंयभर जागर करपाचो केलो निश्चय। सांकवाळचे फामाद सेंट जोसेफ वाजाचे फेस्त उमेदीन। शेकड्यांनी भक्तांनी मीस आणि हेर कार्यावळींनी घेतलो वांटो। पिळणच्या बर्जर पेंट्स कारखानो वाठारात सुरक्षेचे उपाय। हालींच लागिल्लो भिरांकूळ उजो, तरीक लोक भयाच्या सावटा खाला। कांय जाणांची सुवात बदलपाची तयारी। आणि आताची कोंकणी खबरो विस्तारान। सांखळे पालिकेन दिल्ली परवानगी न्हयकारली आणि भाजपान बाजार आणि येरादारीच्यो अडचणी सांगल्यो तरी सेव मादय सेव गोवान सांखळे विडीची सभा यशस्वी करूनच दाखयली। सगळ्या तालुक्यांतल्यान व्हांवपी मादय प्रतिनिधीक स्वरुपान सांखळेच्या माचयेर अवतरली। आता गोंयभर उदकाक मेकळी वाट करून दिवपाचो निश्चय सभेन केलो। सांखळे जावपी सभेक भोव अरिश्टां आयलीं, पूण निमणे कडेन सांखळे विर्डीच्याच खेळामेळार सभा जाली। विरोधी पक्षांनी सभेक पूर्ण तेंको दाखयलो। तांणी उतरांचो उजो पेटयलो। साहित्यीक विचारवंत कामगार कलाकारा सावन ते NGO मेरेन सगळ्यांनी म्हादय विशींचो मोग आनी बांदिलकाय दाखोवन दिली। पण ह्या सगळ्याचो आपणाचेर विश्वास आशिल्लो म्हणून आमी तेन्ना जैत जोडूंक पावले। आनी तेन्ना जर जैत जोडूंक नाशिल्ले जाल्यार आयज हो म्हादयचो प्रश्न घेवन आमी खंय वतले आशिल्ले? मुंबय काय सावंतवाडीक? प्रश्न खरें म्हळ्यार आज आमी एक देख घेवपाक जाय। त्या वेळार जे लोक सांगताले तुमचे कडेन कांय जावपाचें ना म्हणून, आजूय आमचे मदीं लोक आसात जे तुमकां सांगतात आसतले तुमी कांय करनाका, जे जावपाचें आसा जाता आमी करतात सगळे म्हणून। पूण इश्टानो, पयली गजाल म्हळ्यार आमचो सगळ्याचो आमचे कर्तृत्वाचेर विश्वास आसूंक जाय। तुमचे मदीं तो आसा नाजाल्यार आतां तो मानयात। हांव खात्रीन सांगता तुमचे काळजांत जर खरेपणी गोंयचो मोग आसा आनी म्हादयचो मोग आसा जाल्यार आमी जिखले बगर रावचे ना। मोदीक पूल बांदपाक खूब आवडटा, पूण तुम्ही एक दीस इतले पूल बांदतले पूण पुला सकयल उदक नासतले इतलेंच हांव सांगता। म्हादयचें उदक पेटपाक लागलां। खास करून केंद्र सरकारान कर्नाटक सरकाराक DPR दिले उपरांत गोंयकार अस्वस्थ जाले। कितें करून म्हादय वाटावपाक जाय हाचेर एकमत जालें। गोंय सरकार तें काम करपाक शकना अशें दिसतकच सांखळे आरंभीची सभा घेवपाचें थारायलें आनी सगळ्यो आडमेळी हुपत सभा गाजलीय बी। आयकात गोंयभरचो आवाज। हांव मागता फादर बॉलमॅक्स पेरेरा हांचे कडेन पर्यावरण मदीं आसात, खूब मोठो वावर आसा ह्या क्षेत्रा भितर आनी पोटदेखीन तांचे बरोबर कितलेशे लोक बरोबर घेवन आमचे मदीं आयल्यात। फादर बॉलमॅक्स पेरेरा। म्हादय मातेक नमन करून हांगासर गोंयकारांनो विचारता तुमकां, म्हादय कोणाची? म्हादय कोणाची? म्हादय आमची, म्हादय आमची माय। आनी ह्या पासत म्हादय आमकां जाय म्हणपाक तुमी हांगासर आसात, तुमकां सगळ्यांक नमन। आमची म्हादय आनी हेर सगळे दुसरे आमचे जे रिसोर्सीस आहा ते आमचे पासत सांबाळपाक आमी विचून काडलेले आहा। कोणाक विचून काडल्या? आमी आमदारांक विचून काडल्या। आनी आयज हे सभेक सगळ्यांक आपयल्ले कदेला एमटी दिसता। हांव तुमची परवानगी घेवन विचारपाक सोदता, आयज हिंगासर कितले आमदार आहा? आमदार आहा ते मातशे उबे रावा। आमदार आहा ते मातशे उबे रावा। तुमची तोंडां मातशे लोकांक दाखया म्हणजे आमदार येयले ते। 1 2 3 4 5 6 जमा झाले आणि तुम्हाला हांगा येयले आणि आमची सगळ्यांची भाषणां ऐकली। खरें म्हणून जाल्यार आज आयकप आसा ते फक्त राजेंद्र केरकरांचे भाशण। खरेंच तुमकां जर दिसत न्ही तेजे तुम्ही मनापूर्वक हे भाशण ऐका आणि तेन्ना तुमकां जर दिसतले आमी गोंयकार आणि हे आमी वाटोवपाक जाय म्हणून। देव बरें करूं तुमकां। GOA365 खातीर सांखळेच्यान महेश गोवेकार आणि संदीप कामुलकार।
विधानसभेच्या शियाळ अधिवेशनाच्या पहिल्या दिसा राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्ल्यान रस्तो आणि हवाई जोडणीच्या नदरेन गोंयांतल्या मुळाव्या साधन सुविधांच्या उदरगतीची तोखणाय केली. तेच बरोबर राज्यातल्या GSDPत स्थिर वाढ जाल्ल्यान सरकाराची तोखणाय केली. पूण सध्याच्या म्हादय प्रश्नाचेर राज्यपाल उलयलो ना. पळयात. सोमारा सकाळी राज्यपालाच्या संबोधनान 8व्या विधिमंडळ अधिवेशनाची सुरुवात जाली. वेगवेगळ्या खात्यांत मळार आणि क्षेत्रांत सरकारान मेळयिल्ल्या यशाचेर राज्यपालान भर दिलो. राज्यपालान सांगले 2021 ते 22 वर्साचे एकूण राज्य घरगुती उत्पादन 82,603 कोटी रुपया अदमास आसा. सध्याची वाढ 9.11% आसा. पूण ह्या भाशणाक प्रतिजाप विरोधकांनी म्हादयच्या घोषणांनी दिली. Socio-economic indications of the state as compared to other states of the country are very impressive. Goa has the highest estimated per capita income in the country, portraying a vigorous and healthy economy. The gross state domestic product GSDP of the state for the year 2021-22 is estimated to be 82,603.70 crore at the current price, registering a growth rate of 9.11%. The state GSDP for the year 2022-23 advanced estimates and 2023-24 projected estimates at current prices have registered a growth rate of 9.73% and 10.33%. रस्त्याच्या मुळाव्या साधन सुविधांविशीं उलयतना राज्यपालान सांगले नव्या जुवारी पुलाचे दावे वटेनचो कॉरिडॉर चालू आसा. 2023 वर्साचे निमणे मेरेन येरादारी खातीर उक्तो करपाची शक्यताय आसा. पत्रादेवी ते मडगांव वेस्टर्न बायपासा मेरेनच्या राष्ट्रीय महामार्गाचे 4 लेनींग 2023 वर्साच्या निमाणे मेरेन पुराय जावपाची शक्यताय आसा. NH66 ते मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ मोपा कडेन जोडपी 6 लेन एक्सप्रेस वे ऑक्टोबर 2023 मेरेन पुराय जातलो. I feel proud that 4-lane RHS corridor of the cable stayed Swari Bridge and approach from Bambolim to Varna have been dedicated to the nation on 29 December 2022. This will ease the traffic flow from North Goa to South Goa. The LHS corridor of the bridge is underway and is likely to be open to traffic by end of 2023. The 4-laning of the national highway from Patradevi to Margo Western Bypass is in progress and is likely to be completed by the end of 2023. The construction work of 6-lane expressway connecting NH60 to Manohar International Airport, Mopa, is under progress and is scheduled to be completed by October 2023. Rupees 108.35 crore have been spent on improvement, widening, resurfacing, reconditioning, hot mixing and providing drainage to main road and international road across the state. गोवा 365 खातीर परवरेच्यान समीप नार्वेकार, विन्सेंट रोजारियो आणि सुभाशिश गोवेकार. आता घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. पिळवणीच्या बर्जर पेंट्स कारखान्यांक हालींच उजो लागिल्लो. सरकारान ह्या उद्देगीक वाठारा लागसार रावपी लोकां खातीर सुरक्षेचे उपाय सोदून काडल्यात. ह्या प्रकरणाची चवकशी चल्ल्या अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलां असले तरी जायत्या जाणांक अशा तरेचे उद्देग स्थलांतरीत जावचे अशें दिसता. उद्देगीक वाठारांतल्या घराक एकामेकांपासून अवघ्या मिटरा भितर उजो लागपाची ही दुसरी घडणूक अशें कलंगूटचो आमदार मायकल लोबोन सोमारा सांगले. लोबोन मुखार वचून कांदोळे आनी पिळर्ना गांवा लागसर उदकाचे स्त्रोत जोडटले अशें सांगले. तशेंच गोंय राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अहवालाची वाट पळयतात अशी माहिती दिली. आयकात. From Pilen
पिलेन पंचायत आख्खी येयल्ली, कांदोली पंचायत आख्खी येयल्ली टू टेल द चीफ मिनिस्टर that this factory needs to be relocated because this is touching the village, the boundary of Saipe. Within 50 meters the houses are there. So this is the second time असलो व्हडलो उजो लागला. आदी दुसरे इंडस्ट्रियल एस्टेटान आहले ते कुंडाई थिंगासोरी उजो लागला. So that factory is somehow this thing like a turpentine आसूं आनी कसले chemicals आसूं ते स्टोरेजान thousands and thousands lakhs of liters storagean आसता बेसमेंटान. सो ते केन्नाय उजो लागूंक शकता. वॉटर इज कंटॅमिनेटेड, ऑल वेल्स आर स्पॉइल्ड. पॉल्युशन कंट्रोल बोर्डाक आमी लेटर केल्ले आहा, ते येतले सॅम्पल्स व्हरपाक. येयल्या थोडे तरी येयल्या सॅम्पल. आनीकूय ते कारवाई स्टार्ट करपाची आहा. आमी रिक्वेस्ट केले सीएमाक ते कंपनीक हाडून एक मिटींग जावची की दे शूड रिलोकेट और do some other this thing industry over there and not this hazardous are there. सद्याक काय ना, सद्याक फॅक्टरी बंद हा, आख्खी उलपल्ली हा, अजुनी तापलेली हा भितर. तेणी खंय लोक ना पळय थिंगा रिलोकेट न्हू. इट इज अ रिस्क फॉर द पीपल स्टेईंग इन विलेज ऑफ कांदोलीम अँड पिलेन. 2010 त्यांच्या पॉल्युशन कंट्रोल बोर्डान त्यांचं लायसन्स सस्पेंड केलेलं असतं बिकॉज ऑफ पॉल्युशन पूण परत तेंचे थंयच चलयला. सो तेजेर एक्शन त्या खातीरूच आयज लेटर दिला, मेमोरंडम दिला. मेमोरंडम इज गिवन बाय कांदोलीम पंचायत एज वेल एज पिलेन पंचायत that this factory needs to be relocated elsewhere by the industries. So it is up to the Honorable Chief Minister to call for the meeting and decide on this. And we are positive that this factory should not start over there. And आम्ही पॉझिटिव्हली आहा की CM हे स्टॉप करतलो. घरा लागसर आशिल्ल्या अशे तरेच्या धोक्याच्या कारखान्याविषयी कांदोळे आणि पिळर्णे पंचायतीच्या शिष्टमंडळांनी रेश मागोश जिल्लो परिषदे वांगडा मुख्यमंत्र्याक मेळून हुस्को उक्तायलो. आम्ही सांगला सीएमा कडेन आता रिप्रेझेंटेटिव्ह घेऊन येयल्ले. सीएमाक सांगला आम्ही की ही फॅक्टरी आहा पळय ती खंय तर दुसरे कडेन रिलोकेट करूं म्हणून. कित्याक असली फॅक्टरी आमकां आमच्या गांवांक तेंकोन नाका. सीएमान सांगला, सीएम पॉझिटिव्ह आसा. सीएमान सांगला हे सारकें आपुणूय थंयसर गेल्लो, आपणें पळयलां आनी हेचे आपूण तुका आतांच हें दिना, आपूण सगळें हेची स्टडी करता, सगळें करता आनी ते कितें तें करया म्हणून सांगला. मजगती उज्याचे चौकशी खातीर एक पंगड नेमिल्लो अशें मुख्यमंत्री सावंतान सांगले. ऐकात. इन्व्हेस्टिगेशन टीम अपॉइंट झाली अंडर द कलेक्टर. 5-6 जण मेंबर्स घेतले. ते रिपोर्ट आपलो सबमिट शिफ्टिंग कलेक्टर आसा, पॉल्युशन कंट्रोल बोर्डाचो मेंबर आसा, ताज्या उपरांत IDC मेंबर आसा. हे सगळे जाण तांचो रिपोर्ट येयल्या उपरांत तांचो सगळ्याचो विचार जातलो. तांच्यांनी मेळ्ळे बाय आनी हे ते हांवें ऑलरेडी WRD आनी एका पॉल्युशन कंट्रोल बोर्ड हांकां तेजे बाय क्लिनिंग करपाक लायले सद्या टायमीर. गोवा 365 खातीर विन्सन रोजारियो. सांग्या ट्रायबल रिसर्च सेंटर सुरू जाता. इतलेंच न्हू, थंय कुणबी विलेज उबी रावता. तातूंत पुराय देशांतल्या ट्रायबल आनी गोंयांतल्या आदिवासींक आपली पारंपारीकताय शोकेस करपाची संद मेळटली. पर्यटकांचे ते आकर्शणाचे केंद्र जातले. समाज कल्याण मंत्री आनी सांगेचो आमदार सुभाष फळदेसायान सांगले. सांग्या ट्रायबल रिसर्च सेंटर आणि ट्रायबल विलेजी खातीर 16,000 स्क्वेअर मिटरांची जमीन घेऊन ती हँडीक्राफ्टाच्या ताब्यांत दिल्या. थंय पारंपारीक वस्तूंचे प्रमोशन आणि शोकेसिंग जातले. हो केंद्र सरकाराचो प्रकल्प आसतलो. खास करून कुणबी साडी आणि शॉलचे मॅन्युफॅक्चरिंग आणि शोकेसिंग जातले. ऐकात थोळावो आमदार सुभाष फळदेसायाक. ट्रायबल रिसर्च सेंटर हे सांग्यार आमी प्रपोज केल्ले आसा. इट इज अ सेंट्रल गव्हर्मेंट प्रोजेक्ट. तो आमी सांग्यार हाडपाचो प्रयत्न करतात. दुसरी गजाल आसा आमची हँडीक्राफ्ट ट्रायबल विलेज, दॅट इज कुणबी विलेज. ह्या हँडीक्राफ्ट विलेजीन भितर आमकां जे पारंपारीक आमचे धंदे आसात, क्रिएटिविटी आसा, स्किल्स आसात, तातूंतल्यान जे प्रोडक्शन्स जाता ताचें एक्झिबिशन म्हणजे एन्शंट गोवा कसो आशिल्लो आनी ट्रायबलां भितर प्रामुख्यान ज्यो वस्तू तयार जातात म्हणजे शेंद्रे आसतल्यो किंवा बाकीचे म्हणजे वेळूचे काम आसतलीं. आनी मेन इम्पॉर्टंट म्हणजे आमची ज्यो कुणबी साडी आसा तो एक पेटंट घेवन वचपाचो. कुणबी साडी, कुणबी शॉल हे मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट घालपाचो. 16,000 स्क्वेअर मीटर जमीन घेऊन ती हस्तकला महामंडळाच्या ताब्यांत दिल्या. थंय आदिवासींची संस्कृताय, लोककला आणि पारंपरिकताय शोकेस करतले. व्यवसाय, पर्यटन, प्रदर्शन, मन रिजवण अशा माध्यमांतल्यान ही ट्रायबल विलेज विकसित जातली. सुभाष फळदेसायान मिडिया मुखार संकल्पना स्पष्ट केली. सो आमी एक साधारण 16,000 स्क्वेअर मीटर जमीन
ही घेतिल्ली आसा आनी ती ट्रान्सफर केल्ली आसा हँडीक्राफ्टाक आनी हँडीक्राफ्ट आतां तातूंत भितर ह्या 16,000 स्क्वेअर मिटर जमनीन भितर खूब मोठ्या प्रमाणान ती एक आमचे पारंपारीक फुगडी आसतले, धालो आसतले किंवा पारंपारीक नृत्य आसतले, संगीत आसतलें ताचें प्रदर्शन करपाचें एक सायडीन आमचे सगळे भारतांतले जे जाचे कलेचे एक्झिबिशन्स जाता ते सगळे प्रोड्यूस आसा ताजें मार्केटींग. दुसऱ्या सायडीन हाफ ऑफ दी एरिया आमचे जे ST ट्रायबल बेल्टांतले लोक जे कितें प्रोड्यूस करतात तांचें एक्झिबिशन करपाचें आनी एक युनीक अशें सेंटर करपाचें ज्या जाग्यार एंटरटेनमेंट आसतलें, ज्या जाग्यार टुरिजम आसतलें, ज्या जाग्यार विक्री आसतली, ज्या जाग्यार एक्झिबिशन्स आसतले, अशा तरेचो एक फूल मार्केट करपाचो. म्हणजे सेंट्रल गव्हर्मेंट हॅज गिवन अस allotted us 10 crores of fund. The government of Goa will put 50%, that is another 10 crores. Government of Goa has given a land to handicraft and that will start within 6 months. We will be able to start it. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विन्सेंट रोजारियो. तावलेच्या सरकारी मुळावे शाळेच्या आवारात पालकांनी मोबाईल टॉवराक विरोध केलो. हो विरोध मांडावन शाळेच्या आवारात टॉवर उबारला. पालकांनी हे हुकमशाहीचो खर निषेध केला. ही शाळा या टॉवराक लागून बंद पडटली. ताळ्यांनी शाळेचो फुडार सांगला. या टावराक लागून पालक आपल्या भुरग्यांक शाळेक धाडपाक तयार नासले. तो दुसरी कडेन व्हरात अशें मागूनय हो टावर शाळेच्या वाठारांत उबारिल्ल्यान पालकांनी तिडक उक्तायल्या. मुख्यमंत्र्या सयत सगळ्या सरकारी कार्यालयांनी निवेदन दिल्लें पूण ताचेर कांयच कारवाय जावंक ना. आयकात ओमकार फडटेक. सो आमच्या गांवांत तळावले गांवांत जो टावराचो सध्या इश्यू चालू आसा तेजेर 2 शब्द उलोवपाचे आसलेले. माझी भुरगीं हांगा शिकता. एक आसता हांगा अंगणवाडीन शिकता भुरगो धाकटो चलो आनी दुसरें आसा ते महालक्ष्मी स्कुलान शिकता. सो हो टावर हांगा इतले लागीं नाका म्हणून आमी सगळ्यांक एप्लिकेशन्स दिल्ली की तो दुसऱ्या जाग्यार शिफ्ट करचो म्हणून. आमी दुसरो जागोय बीन दाखयल्लो प्लस स्कुलांच्यान PTEच्यानूय एप्लिकेशन्स दिल्ली. आमच्या चीफ मिनिस्टराक दिल्ली, एज्युकेशन मिनिस्टराक दिल्ली, हेल्थ डिपार्टमेंटाक दिल्ली, प्लस लोकल MLAकूय दिल्ली. पूण तेजेर कांय एक्शन जालें ना. इवन पंचायतीक सुद्दां दिल्लें पूण तेजेर कांय एक्शन जालें ना. आनी हो टावर हांगा सद्या आतां उबारून रेडी जाल्लो आसा. सो हो टावर म्हणजे एक अशें दिसता की दडपशाही जावन वो कितें तरी हुकुमशाही कसो आहा पळय न्हू त्या पद्दतीन उबारलेलो गेला. आतां ह्या टावरा कारणान हेजे फुडें जो इफेक्ट जातलो हो सरकारी प्राथमीक शाळा ही म्हाका दिसना की आनी कितले तेंप चलतशी. कित्याक ही ऑलमोस्ट 1933 चालू आसलेली शाळा पोर्तुगीज तेंपा वयली. सो ती केन्नाय आतां बंद पडोंक शकता. तेज्या फुडें म्हटल्यार हांगा अंगणवाडीन भुरग्यांक कोण धाडचो ना. सेकंड मागीर ते मातृशाळेची भुरगीं आहा तिवूय हांगा येवची ना. प्लस जे आतां महालक्ष्मी स्कूल आसा हांगा इतल्या लागीं सो तेजी जी भुरगीं आसा पळय न्हू खुबश्या पेरंट्सांनी अशें सांगलां की ती भुरग्यांक शिफ्ट करतले दुसरे कडेन खंय घालतले. सो हेजेर कांय उपाय ना. कित्याक खरें सांगपाक म्हटल्यार टावर जाय आमकां पूण तो दुसऱ्या जाग्यार घालचो. तो आनी खंयचोय जागो आमी तांकां दाखोवन दिल्ले आसा जे लोकेलिटींच्यान पयस जागे आसा. स्कुला कडल्यान एक 300 मिटर भायर जागो आसा ते दाखयल्ले आसा. सो थंयसर कांय एक्शन तेजी गोवोरमेंटान तरी घेतलेलें ना आनी गोवोरमेंट तरी दिसना की ह्या बाबतीन सिरियस आसा. अशें दिसता की जे महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचे आमचे जे भाऊसाहेब बांदोडकर आशिल्ले माननीय आमचे माजी मुख्यमंत्री जे आसलेले गोंयचे तेंच्यांनी गांवान गांवान शाळा जावची म्हणून जे पळय एक तयारी केल्ली तेन्ना सो आयज महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षांच्या मडकय मतदारसंघानूच हे चालू आसा आनी ही शाळा ह्या टावरा लागून बंद पडटली अशें तरी दिसता म्हाका. गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नायक. परतून एक वेवसायीक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. फक्त गोंयांत न्हय तर संवसारभर फामाद आशिल्ले सेंट जोजफ वाजाचे फेस्त व्हडा उमेदीन आनी भक्तिभावान मनयले. व्हडा संख्येन भक्तांनी मिसात आनी हेर कार्यावळींनी वांटो घेतलो. फेस्ता निमतान कितल्याशाच भाविकांनी इगर्जीन वचून देवाचे बेसाव घेतले. पळोवया काय भक्तिमय खीण.
सुसेवाजाच्या आमच्या दोन प्रांताच्या आस्काऱ्याच्या दोबाजीक पोरबे समोयार आखी गोंयची पवित्र सभा संतोषता. बागेवन सुसेवाजाचें जिवीत आमकां एक स्फूर्ती. आमी लागशिल्ल्यान जेजूचो पाटलाव करूंक आनी ताच्या एकवटान रावून आमच्या दिसा दिसपट्ट्या जिवितांत आमचो पाप साहेब फ्रांसीस आमकां उलो मारता ते भाशेन एकचार बांदून बागेलीपणान वावरून जेजूचें कार्य आमच्या एकल्याच्या जिवितान आमी चालू दवरूं. सगल्या आमच्या भावां भयणींक खेरीत भाशेन गोंयचे पवित्र सभेच्या वांगड्यांक देवाच्या आशिर्वादान आनी कुरपेन भरलेली भाग्योन सुसेवाजाची परब हांव येता. तेच भाशेन कोरेस्माच्या पयल्या आयतारा दीस सदांचे भाशेन आमची पांय वाटेन केल्ली यात्रा जातली. हो आमकां एक सोयेक जावन आसा. सगल्यांक आमकां विराजिताच्या मनान ही बावडताची यात्रा करूंक आमचो बावार्थ खोलावूंक आनी ह्या बावडताक उर्बेन आमच्या दिसा दिसपट्ट्या जिवितान आमी गोवायकी. हवामान खात्याच्या अदमासा प्रमाण ह्या सप्तकात तापमानात उणाव जाव येता. देशातल्या हेर वाठारांनी शियाळी ल्हाराची शिटकावणी दिल्ली तेन्ना गोंयांत ताचो परिणाम जाणवचो ना अशें म्हणिल्लें खरें. पूण नव्या वर्साचे सुरवेकच तापमानात सेगीतपणान उणाव पळोवपाक मेळ्ळा. फुडल्या सप्तकाचे सुरवेक तापमान गरम उरतलें. पळयात. सोमार भशेन मंगळारय राज्यांत परत दाट धुके पडपाचे आसा, जाका लागून प्रवास करतल्यांक फावो ती जतनाय घेवपाची शिटकावणी दिल्या. उपरांत मंगळारा हवामान नितळ आनी थंड उरतले. चडावत आनी उणें तापमान 30 ते 18 डिग्री सेल्सियस उरतले. ते भायर मंगळारा बोट धन्याक खाशेली शिटकावणी ना. 20 तारखेमेरेन हवामान सुके. मंगळारा फांतोडेर धुके. बुधवारा तापमानात 1 डिग्रीन उणाव. मंगळारचे चडावत आनी उणें तापमान 30 ते 18 डिग्री सेल्सियस. बोट धन्याक खाशेली शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि गोवा 365च्या आजच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.